मोगाच्या भाव भयणींनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की जेन्ना देव आमकां आपयता आनी मिसावाचेर पाठयता, म्हणजे तो कार्य करूंक तो आमकां पाठयता, जें कितें गरजेचें आसा तें सगळें तो आमकां दिता. एकदां एकलो पाद्री ताका मिसावाचेर पाठयल्लो एका खेडे गांवांत, आनी थंय गेले उपरांत तो पळयता कशे भाशेन हांगा वावर कोत्तलो आनी चिंतूंक लागता, कित्याक थिंगा मागण्याचें घर म्हणल्यार कोपेल पासून नासलें. सो हांव तें कोपेल कहो बांदतलो, खंयचो सान दुडू हाडटलो, तशेंच भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक कितें तरी एक स्कूल बांदतलो, नाजाल्यार बऱ्यो टिचरींक हाडटलो आनी तांकां शिकूंक तो आदार दितलो असो चिंतूंक लागता. तशेंच जी जाणटी आसा तांची कुयदाद घेवपाक जावं एक ल्हानशें हॉस्पिटल वा क्लिनीक तो बांदूंक चिंतालो. अशी खूब चिंतनां आसलीं, कित्याक तो गांवांत गेल्या उपरांत कांयच नासलें आनी तो चिंतूंक लागलो हांव कितें करूंक, कशे भाशेन हांव हो वावर कोत्तलो. असो चिंतेत आसतना एके जाणटे अशे तरेन ताका म्हटलें, फादर, तुवें मळबाक पळयलां, सुकणीं उडोन वेता, देवान सुकणीं रचल्या, सुकणीं आपले पंख उक्ते कोत्ता आनी ती फुलोन वेतात. आनी कित्याक लागोन? कित्याक वारें येता तेंचे पंख आपोवनाक आनी ताचे लागूनच तांकां फुलोन वचो येता एक जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार. आनी ही उतरां आयकून पाद्रीक उर्बेन भरलो, ताका स्फूर्ती मेळ्ळी, कित्याक ताका कळीत जालें जें कितें देवान म्हाका दिलोलें आसा ताचे वरवीं हांवें पयलो पावल मारूंक जाय, उरलोलें देवूच कोत्तलो. आनी हेच विस्वासान तो आपलें कार्य सुरू करता. आनी कार्य सुरू केल्या उपरांत खुबसो लोक येता ताका मदत करूंक, जावं पयशांनी जावं आपली सेवा दिवन, आनी तें आख्खें मिसांव तेणें बरे भाशेन बांदून हाडलें. हेंच कितें आमकां आयचे पयले वाचपान कळीत जाता, कशे भाशेन बार्नाबास वेता आनी जेजूची बरी खबर लोकांक परगट्टा आनी तांकां परतून जेजूशी ओ देवाशी ओडून हाडटा आपल्या उतरांनी, आपल्या कोन्यांनी. तशेंच भाग्यवान पावलू हांगा सावलू म्हणून आमकां उगडास केल्लो आसा, कित्याक तो पयलो सावलू म्हणून आसलो आनी बार्नाबासूच वेता. जेन्ना भाग्यवान पावलूक दर्शन घडलोलें आनी तो आपलें जिवीत बदलता, तेन्ना बार्नाबास वेता आनी ताका जेजून तुका ही पेकोवणी दिलोली आसा, वो जेजून तुका वावर करूंक आपोवणें दिलोलें आसा, ताका उगडास कोत्ता. तो आपल्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक तो धीर आनी घोटाय दिता जेजूची पाटलाव करूंक. आनी तशेंच शुभ वर्तमानान जेजू उगडास कोत्ता की सगळेंच हांवूच तुमकां दितलो, भिवपाची तुमकां गरज ना, कित्याक जें कितें फावो आसा पळय तें हांवूच तुमकां दिता. तर मागीर आमी बलिदान आमचो भावार्थ आनी विश्वास आमी जेजूचेर दवरूंक आनी ताचे वरवीं जें कितें आमकां फावो आसा पळय, जें कितें गरजेचें आसा तो आमकां तें दितलो आनी तें आमी जेजूकूच देवाक महिमा हाडूंक वावरूंक. आमेन.